4 वर्सां जालीं कुटबोना नव्यान जेटी बांदून मात अजूनय मेरेन ह्या जेटीचें उक्तावण जाल्लें ना। नुस्तेमारी खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता, अशी खंत नुस्तेमारी वेवसायीक सावियो डिसिल्वान उक्तायल्या। ह्या जेटीचेर आशिल्ल्यो स्क्रॅप बोटी लेगीत तश्योच पडल्यात। देखून नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निलकंठ हळर्णकार तशेंच खात्याच्या संचालकान ह्या जेटीची पळोवणी करची अशी मागणी सावियोन ह्या वेळार केल्या। आज हांव उबो आसा थंय ही न्यू जेटी म्हाका दिसता ही एटलिस्ट 4 to 5 years जाले। आज पर्यंत इनॉग्रेशन जावंक ना, कांयच ना। आनी त्यो आमी लास्ट 3 सीझन जाले हे कंप्लेन करीता की हांगा स्क्रॅप बोटी हेतून दिसता, स्क्रॅप बोट्यो अजून आसा। सरकार कितें करता, फिशरीज डिपार्टमेंट फकत येता नोटीसो मारता। हे नोटीस मारून हेचेर कांय एक्शन कांय जायना। कित्याक सगळे तुमी पळयलां आसतलें, तुमी गेले फावटी आयिल्ले थंय सगळे नोटीस मारले, वॉर्निंग दिल्ली, तर हे नोटीसो काडल्यो सगळ्या बोटकारांक जे स्क्रॅप बोटी आनी जायत्यो स्क्रॅप बोटी तेंचे VRC ना कांय ना। हे ज्यो नोटीस मारता ते कोणाक मारता ते खबर ना, कोणाक नोटीस मारता ते आमकां खबर ना। कित्याक जे जायत्यो बोटी आहा तांचे ओनर सुद्धा ना। आता आमकां कळोन येयले जायत्यो बोटी हांगा हेज्यो कर्नाटकाच्यो आहाय म्हण। हू इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन ऑन दीज बोट्स? कित्याक ह्यो ज्यो बोट्यो कर्नाटकाच्यो हाडल्या VRC ना कांय ना। आनी हो स्क्रॅप हो 200 meters हो येदो व्हडलो जेटी आसा, इट इज नॉट बीन युटिलायज। हिंगा फिशिंगाचो ह्यो म्हण लिंगी आतां आयल्या, हो म्हाका दिसता हो स्क्रॅप जेटी जाल्या। एक हॉस्पिटल कशें हांगा जाला, हांगा इवन ड्युरिंग सीझन टायम तुमी आयल्या, हिंगा नेट आसता, स्क्रॅप गार्बेज, देर इज नो मेंटेनन्स अँड फिशरीज डिपार्टमेंट इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस। बिकॉज हे आमकां आश्वासनां दीत आसता। आनी म्हाका दिसता फिशरीज मिनिस्टर आज पर्यंत म्हाका दिसता तो एक कुडबोण जेटीचेर पावला म्हूण। म्हाका दिसता हेणे फिशरीज निलकंठ हळर्णकारान एक दीस येवन विजीट मारची, कित्याक जे हो फिशरीज मिनिस्टर एका खबर दिसना एक कुडबोण जेटी हे परिस्थितीन आसा म्हूण। सो हांव मागता फिशरीज डायरेक्टर तशेंच फिशरीज मिनिस्टर हेजे एक्शन घेवचे, ज्यो स्क्रॅप बोटी आसा ह्यो हांगाच्यो काडच्यो।